तुम्ही केन्ना काजी आणि मुट्टे वेगळे करपाचे मशीन असता म्हूण आयकला हय। हे दोडे सत्तरीच्या अशोक जोशी ह्या शेतकारान काजू बियो वेगळे करून ताचेर प्रक्रिया करपाचे यंत्र तयार केला। अशा प्रकारचे मशीन पयलीच फावट गोंयांत तयार केला। ह्या यंत्राचे शेनवारा परीची आमदार दिव्या राणी हाणें उक्तावण केले। अशे तरेची यंत्रणा तयार केली जाल्यार गोंय फुडल्या 5 वर्सांत काजीचे उत्पन्न घेवपी पयले राज्य जातले, अशें आमदार दिव्या राणीन सांगले। आज आमचे नगरगांव गांवांत मिस्टर जोशी हे इन्व्हेंटर आमचे या वन ऑफ अ कायंड कॅजू मशीन म्हणटा तशें जे आमचे हिंदुस्तानान दिसता म्हाका खंयच ना। आनी हे व्हिएतनामान आशिल्ले। हालींच हांवें तांकां म्हणिल्लें की व्हिएतनामान हे मशीन आसा जे काजू आनी मुट्टे आनी जे बियो आसा त्यो सेपरेट करपाचें थंय मशीन आसा। आनी अशें तर मशीन तर आमच्या भागान आयलें जाल्यार हाजो फायदो आमच्या शेतकऱ्यांक कितलो जावपाक शकता। फेणी डिस्टिलर जावं कॅजू इंडस्ट्री जावं ताका कितलो फायदो जावपाक शकता तो तुमी येवजोवपाक शकता। कित्याक लेबराचो आमकां सदांच इश्यू आसता आनी तर दीस वील ब्रिंग डावन द कॉस्ट ऑफ मॅन्युफॅक्चरींग। आनी आमी पळयात भायल्यान काजू हाडटात, भायल्यान ते मुट्टे सगळे कॅजू इंडस्ट्री पळय आसा न्ही ताजे पळय रेट आसा कॅजूची रेट ती खूब वयर कमी जातली। कित्याक भायली रेट तांकां परवडटा म्हणून ते भायल्यान इम्पोर्ट करतात। पण आमची तर आतां अशें तर मशीन आयलें बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट आनी आमचे पळय महिला पसून पळय जे काजीनी वता आनी तांचे हात पसून सामके इतले तांचे त्रास जाता तांकां, कित्याक मुट्टे आनी बियो सेपरेट करता इतले त्रास जाता। सो पूण आतां तर अशें मशीन आयलें तांकां डायरेक्ट ते तर अशेंच ते कॅजू इंडस्ट्रीन तर तांकां तर असो जॉब दिलो फक्त मुट्टे सेपरेट केल्ले ऑटोमॅटीक सेपरेट करून आनी हो रोस सेपरेट जाता फॉर द फेनी इंडस्ट्री, मुट्टे सेपरेट जाता फॉर द कॅजू नट इंडस्ट्री। सो दीस इज लायक वन ऑफ अ कायंड म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता आनी तांचे आभारी आसा। महोत्सव आमचो नगरगांव पंचायतीत जालो। त्या कृषी महोत्सवात भाभीनच आमचे कडेन एक व्हिएतनामच्या मशिनाचो उल्लेख केल्लो जे 500 किलो एका वराक जाता। आयज गोंयांत खंय तशी 500 किलोचें उत्पन्न दिसाक जावपी कोणाचे आजी हे व्हडले रेनय ना। आनी थंयच हांवें सांगलेलें 10 दिसांत आमी हे तयार करता। ह्या मशीन आमी गेली 2 वर्सां हेचे खातीर प्रयत्न करताले आनी परवाच हेचे सक्सेस जाले। आयज म्हाका संदी ऑपॉर्च्युनिटी ही मेळ्ळी की आयज नेमके उद्घाटनाच्या निमतान हांगाच्यान वतना आनी भाभीकच हांवें शब्द दिल्लो त्या प्रमाण हे मशीनय आमी हांगा तयार केल्लेलें आसा। हे काजू मुट्ट्या पासून वेगळे करपाचें मशीन।